नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकार। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यार आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयच्यो मुखेल खबरो। बाणावलेत गँग वॉर, सोरो पिवन 2 गटां मदीं धुमशेणां, 5 जाणांचेर केल्लो हल्लो, एकलो गंभीर जखमी, हल्लेखोराक घेतलो ताब्यांत, फुडलो तपास चालू। मोपा विमानतळाचेर व्यावसायिक वाहनांची प्रवेश फी 50 रुपया सावन 200 रुपया मेरेन वाडयली, टॅक्सीकारांनी उक्तायली नाराजी। धारगळे प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमाचे काम जाता तितल्या बेगीन सुरू करचे, जीसीएच्या सर्वसाधारण बसकेंत थाराव। आयतार पिळण वाठारांत क्रिस्तांव भावांनी व्हडा उमेदीन मनयले मातयेचे फेस्त। गोमंतक टीव्हीचो स्पेशल रिपोर्ट। हमासा उपरांत लेबनॉनान केलो इस्रायलाचेर हल्लो, इस्रायली आर्मीनूय लेबनॉनाचेर केलो प्रतिहल्लो, 300 इस्रायली आनी 230 पॅलेस्टिनी नागरिकांक आयले मरण। आणि मुंबईच्या निहाल बेगान जिखली आयर्नमॅन ट्रायथलॉन सर्त, रिले टीम अरायझान मारली बाजी। आता खबरो विस्तारान। बाणावली सोरो पिवन धुमशेणां घालीत तांचे रुपांतर गँग वॉरांत जावपाची घडणूक घडल्या। ह्या हल्ल्यांत कांय तरणाटे जखमी जाल्यात। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 5 तरणाट्यांचेर हल्लो जालो, जातूंतले एकल्याक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला। ह्या गुन्यांवांत घुसपल्ले दुबावीत सॅम्युएल मास्कारेनस हाका पुलिसांनी मोपा विमानतळ वचून ताब्यांत घेतलो। फुडलो तपास चालू आसा। गोंयांत गुन्यांवांच्या प्रकरणांत वाड जाल्ल्याचें दिसून आयलां। तातूंत मडगांव शाराचें नांव वाडट्या गुन्यांवां खातीर खूबच गाजपाक लागलां। शेनवारा उसरा राती इश्टांचे 2 गट सोरो पिवन धुमशेणां घालताले, तेन्ना दुसऱ्या एका गटा वांगडा जाल्ले बाचाबाचीत सॅम्युएल मास्कारेनस हाणें रॉड मारून हल्लो केलो। हातूंत एकल्याक दुखापत जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला। होच सॅम्युएल आयतारा UK वचपाक आशिल्लो। देखून ह्या प्रकरणा अंतर्गत अटक करपा खातीर पुलिसांनी मोपा विमानतळार वचून दुबाविताक ताब्यांत घेतलो। फुडलो तपास चालू आसा। भायर सरतलो हिंगसून सदंडे कसून जेन भायर सरतलो तेन्ना लोफडे जातालो। मागीर तो फ्रेंड आतो एलाशेच बरेटो तेण कितें फकत म्हणा ते भुरग्याक कितें मात काही ते एक मारपा लागलो। थिंगसून एलोय बरो अशें करून नाक बी फुटलो, दोड बी जालो। थिंगसून ते हॉस्पिटल वयलो अपोलो आटेर वयता तेन्ना ते भुरगे पोतून मेळ्ळे हारे बांदा वयल्या कितें रॉड बी घेवन सारको तकलीचे मान सारको। आनी तुका कितें मार बी लागला? हो ते कानाय लागलो, 8 पोंद पडे आनी हाती लागलो। रॉड घेवन अटॅक केले तेमी, अटॅक केला रॉड घेवन मारे बंदा आनी तेगे फ्रेंड बी येयले बायक घेवन जायचा 15 लोक सूद बी काडलो आनी म्हाका एक रॉड घेवन मला तुका हारे बांदून मारली न्ही? रॉड मारला हाटीचे। एक्यूज जालो फ्लायट जावपा वयतालो, तेका बोटींग जावन तेमी धरलो आनी परतून थिंगासून पुलीस स्टेशनार हाडला विथ हीज बॅगेज। काल लेट नायट रातचे बाणावले हांगा एक रेस्टॉरंटा भितर एक ग्रुपान दुसऱ्या ग्रुपाचेर वार केल्लो आसा, झगडी जाल्ली आसा मोठी, रॉड आनी वेगवेगळे हत्यार वापरून तांचेर अटॅक केल्लो आसा। हातूंत भितर 3 जाण इंजर्ड जाल्ले आसात। 3 जाणांतले एकटो एक प्रायवेट हॉस्पिटलांत उपचार घेता जाल्यार 2 जाणांनी ट्रिटमेंट करून तांकां धाडिल्ले आसा। हाजे पयलीं अशी गँग वॉर जाल्ली आसा लेट, कारण बार्रां ओपन उरतात आनी ताका लागून गँग वॉर लोक थंय बसतात आनी 2 ग्रुपां मदीं झगडी जाली। ह्या झगड्या भितर 5 जाणांचेर टोटल हल्लो जाल्लो आसा आनी त्या ऑपोजीट सायडीकय बी ताजे वयर 7-8 जाण आशिल्ले। तातूंत भितर 4 जाणांक पुलिसांनी आयडेंटिफाय केल्ले आसा आनी एकल्याक आज एअरपोर्टाचेर जो देश सोडून वचपाचो आशिल्लो ताका धरिल्लो आसा, मोपा एअरपोर्टाचेर धरिल्लो आसा। ताचें नांव आसा सॅम्युएल मास्कारेनस आनी 3 जाणांचो सोद कोलवा पुलीस करतात। मडगांवच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरव कुंभ मलकनेकर। मोपा विमानतळाचेर व्यावसायिक वाहनां खातीर प्रवेश फी वाडयल्या। टॅक्सी तशेंच हेर व्यावसायिक वाहनांर आतां विमानतळाचेर पावतकूच फुडल्या 5 मिनटां खातीर 200 रुपया फारीक करचे पडटले। पयलीं विमानतळाचेर पावतकीच 50 रुपया दिवचे पडटले, मात आतां ते वाडयिल्ल्यान मोपा विमानतळाचेर धंदो करपाक आसपी टॅक्सीकारांनी नाराजी उक्तायल्या। पेडणे तालुक्यातल्या मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट वाठारात
ज्यो भायल्यो गाडयो विमानतळार येतात आणि त्या पार्किंगसाठी सध्या पार्किंग महसुलात वाढ केल्ली आसा. विमानतळाचेर ज्यो टॅक्सी ज्यो भायले लोक आपल्या सगळ्या सोयऱ्या विमानतळांतल्यान हाडपाक व्हरपाक सोदतले आणि काही काळा खातीर त्या जागेर पार्क करपाक जो सध्या पार्किंग दर वाडयल्लो आसा तेचे खातीर थळावे टॅक्सीकारूय नाराज दिसून येता. विमानतळ GMR कंपनीच्या ताब्यात आसा. सरकारान तांचे कडेन दिल्लो आसा, पूण सरकारानय हातूर आपूण हस्तक्षेप करून जो भरमसाट पे पार्किंग दर वाडयल्लो आसा ताचेर नियंत्रण हाडपा खातीर सरकारान यत्न करचो आणि ह्या विमानतळाचो सर्वसाधारण जनतेक कसो लाभ जातलो हाचेरूय सरकारान प्रयत्न करपाची गरज आसा अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी आणि सुचोवणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर. धारगळचो प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय पावंड्यावेलो क्रिकेट स्टेडियमाचे काम धारगळेत बेगोबेग सुरू करचे असो थाराव गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचे सर्वसाधारण सभेत घेतला. ह्या सभेत 107 स्पोर्ट्स क्लबांनी वांटो घेतिल्लो. ह्या वेळार स्टेडियमाच्या बांदकामाचो GCA वेवस्थापन समितीन नियाळ घेवन म्हयनुकी अहवाल सादर करचो अशी मागणी ह्या सभेत जाल्या. आयतार बार्देस पियेणा वाठारांतल्या सान जोन दी बाप्तिस्ट चर्ची लागसार क्रिस्तांव भावांनी व्हडा उमेदीन मातयेचें फेस्त मनयलें. गांवच्या दायजा कडेन वळख आनी मातये कडलें नातें तयार करून दिवपी म्हळ्यार हें मातयेचें फेस्त. पळयात मातयेच्या फेस्ताचो खाशेलो रिपोर्ट. तर आयज आमी आसा सैमान नटिल्ल्या गांवांत पिळण बार्देस ह्या गांवांत. पिळण म्हणटा ते वर्सान वर्स मातयेचें फेस्त एक आगळी वेगळें फेस्त म्हणटा ते मनोवपाची एक परंपरा आसा. गांवच्या दायजा कडेन वळख करून दिवपी मातये कडेन एक नातें जुळोवन दिवपी हे एक फस्टाची वळख जावन आसा. पयलीं पिळण म्हणटा ते कुमाराचो गांव. हांगासर कुमार मडके करताले आनी खूब तरेच्यो मातयेंतल्यान कला कृती करताले. पूण हांगासर प्लेग जालो आनी स्पॅनिश फ्लू 17थे सेंच्युरीन 17th सेंच्युरी स्पॅनिश फ्लू म्हणटा तो सगळे जगभर हो पॅन्डेमीक लागलेलो. तेन्ना पिल्यांचे लोक हांगासरल्यान एका पॅन्डेमिकाक लागून दुसऱ्या गांवांनी शिफ्ट जाल्ले आनी मागीर कांय वर्सां उपरांत जेन्ना फ्लू हो म्हणटा तो लो सोंपलो तेन्ना हांगासर हे फुतार्दो फॅमिली म्हणटा ते ह्या फुतार्दो फॅमिलीन हो गांव परत वसयलो आनी हेजी एक यादस्त म्हणून वर्सान वर्स हांगा मातयेचे फेस्त घडोवन हाडटा. हांगासर हे फेस्ताक रिलिजियस सिग्निफिकन्स कांय ना, फक्त दायजा बरोबर आपली ओळख करून दिवपी हे फेस्त जावन आसा. गोंयचो फेस्तकार मॉरस फर्नांडीस हो हेजो कुरिएटर जावन आसा आनी हांगासर तुमी पळयात हिंदू जावं क्रिस्तांव नाचत गायत ट्रेडिशनल डान्स करीत ह्या फेस्ताचो घोस काडटात. गोमंतक TV खातीर पिळणच्यान समीत नार्वेकार. इस्रायल आणि हमास यांच्या मधल्या युद्धात आता लेबनॉनान उडी घेतल्या. लेबनॉनान इस्रायलाचेर हवाई हल्ले केल्या. या हल्ल्या उपरांत इस्रायली आर्मीन लेबनॉनाचेर प्रतिहल्लो केला. इस्रायल हमास युद्धाच्या दुसऱ्या दिसा गाझा शिमेर इस्रायली संरक्षण दळाचो कमांडर नेहल ब्रिगेडाक मरण आयले. जाल्यार ह्या युद्धात आतामेरेन 300 इस्रायली आनी 230 परस चड पॅलेस्टिनी नागरिकांक जीव वगडावचो पडला. 7 ऑक्टोबराक हमासान इस्रायलाचेर 5000 रॉकेटां फायर केल्ली. I think it's quite clear that this attack caught Israel by surprise, unfortunately. Obviously, there is no way that such terrible consequences would have occurred if Israeli forces intelligence were at the kind of readiness that we know and expect. That was what occurred. That was how it happened. And currently we are in a state of war. We're still in the fog of war. We don't know everything we need to know, but we really are just at the beginning of this campaign. Right. Ma'am, what can we expect in terms of retaliation? Because we have seen some strong statements coming from the Prime Minister Netanyahu and the Defense Minister.
Well, I think there's a sequence of challenges and tasks at hand, beginning with still getting all the areas down south where there were terrorist infiltrations completely cleared. To be completely clear, it will take a while. The forces are walking truly house by house and corner by corner, making sure terrorists aren't hiding anywhere, making sure there still aren't pockets. So we have the immediate task of still finalizing the immediate situation down south. आयर्नमॅन 70.3 भारतान परत एक फावट बाजी मारली. रिले गटात भारताची टीम अरायझन हो पंगड पयल्या सुवातेर येवन जैतिवंत थारलो, जाल्यार वैयक्तीक गटात भारताचो निहाल बेग पयल्या सुवातेर येवन जैतिवंत जालो. स्विमींग, सायकल आनी रनिंग आशिल्ली आयर्नमॅन 70.3 ट्रायथलॉन पणजे आयतारा घडोवन हाडली. सुरवातेक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी बावटो दाखोवन ट्रायथलॉनाक सुरवात जाली. खेळगडे पयलीं 1.9 किलोमिटराच्या स्विमिंगात सहभागी जाले. उपरांत तांच्यांनी 90 किलोमीटर सायकल चलयली आनी मागीर 21.1 किलोमीटर धांवत फिनिश लायन गाठली. भारता सयत एकूण 19 देश ह्या सर्तीत वांटेकार जाल्ले. वैयक्तीक गटात दुसरे सुवातेर एलव्ही सिंग जाल्यार तिसऱ्या सुवातेर बिश्वजीत सायकॉम हांच्यांनी बाजी मारली. जाल्यार रिले गटात द बॉम्बे सफायर ह्या पंगडान दुसऱ्या सुवातेर बाजी मारली. विजेत्यांनी ही वडेगा सर्त फक्त 4 वरां भितर सोंपयली. आयर्नमॅन 70.3 स्पॉन्सर्ड बाय हर्बल लायफ गोंयांत फाटलीं 3 वर्सां आयोजन करता. हांव आयर्नमॅन 70.3 आनी हर्बल लायफ 24 हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. ज्या पद्दतीन ते इव्हेंट हांगा स्पोर्ट्स टुरिजमाक स्कोप दिवपा खातीर, स्पोर्ट्स टुरिजमाक वाव दिवपा खातीर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा सातत्यान तांकां ज्या ऑर्गनायझेशनाक सपोर्ट जाय तो ऑर्गनायझेशन सपोर्ट सातत्यान करता. ऑर्गनायझरांचे खूब खूब अभिनंदन करता. अशा पद्दतीचे वेरियस इंटरनॅशनल आनी नॅशनल इव्हेंट गोंयांत जावपाची गरज आसा, जेणे करून स्पोर्ट्स टुरिजम आनी वेरियस टुरिस्ट गोंयांत येता. वन्स अगेन ऑर्गनायझरांचे खूब खूब कॉंग्रॅच्युलेशन आनी माय बेस्ट विशीस फॉर द पार्टिसिपंट दोज हू आर पार्टिसिपेटींग इन दीस इव्हेंट. कंटिन्युअसली दे आर डुईंग स्विमींग, cycling, running, and again this event is lined up with the Fit India movement of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. वो Fit India movement आसा तो सातत्यान स्वताची फिटनेस दवरपा खातीर अशा पद्दतीचे इव्हेंटान पार्टिसिपेट जाता. तांकां एट द एज ऑफ 70 लोक पार्टिसिपेट जाता ते पळोवन बरें दिसता. सो वन्स अगेन कॉंग्रॅच्युलेशन्स फॉर देम. आयतारा शिवोले वाठारांतल्या सडयान रावपी लक्ष्मीकांत चोडणकराच्या घरांतल्या एसीक शॉर्ट सर्किट जावन उजो पेटलो. ही घडणूक सकाळच्या 11 वरांचेर घडली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण लक्ष्मीकांत चोडणकर एसी सर्व्हिसिंग करपाचें काम करतालो. घराचें कांयच लुकसाण जावंक ना, पूण ताका किरकोळ दुखापत जाल्या अशी माहिती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान दिली. आमकां 11:05 सुमार कॉल आयले, तेन्ना आमी टर्न आउट केलो विथ 92. हांगा येवन पळयलो जाल्यार भितर धुंवर आसलो, चड धुंवर आसलो. सो ताका आमी म्हाजे उदीक मारलें आनी तो काबार केलो. बेश्टो धुंवर आसलो आनी कांय ना. ती एसी तेची आसली पळय ती कंप्लीट जळोन पिड्यार जाली. कितें कारण कळ्ळें? ड्यू टू वॉट उजो पेटलो? म्हणजे आमी ताका विचारलें, तो पालवाचो चेडो तो इलेक्ट्रिशियन तो आनी टेक्निशियनूय तो. सो तो ती साफ करतालो दिसता. साफ करता आसतना ऑलरेडी तेजें काम जाल्लें साफ करून. सो तो तातून ऑन करून चॅक करतालो. ऑन करता आसतना उजो पेटलो आनी त्या खातीर तो मागीर भिलो. तेजे दोळे बी मातसो तांबडे जाले, ताका मातसो दोळ्याक तेज्या हे जाला, प्रॉब्लम जाला. सो ताका आमी सांगलां आतां तूं डॉक्टरा कडेन वच, दोळ्यांच्या डॉक्टराक येवजण मेळना. आनी कांय व्हडले डॅमेज कांय जावना. फक्त एसी पूर्णपणे खाजल्ली आसा. तेजी वायरींग बी काबार जाली. ऑलमोस्ट लॉस कितलो? लॉस तेका हांव आतां ओनराक हांव विचारतलो आनी लॉस ती हांव फुडली मागीर सांगतलो. एसी आनी तेजे वायरींग काय व्हडले लॉस जाले. उदरगतीपासून पयस आशिल्ल्या पेडणे तालुक्याचो जमीन रुपांतर आराखडो 20 वर्सां उपरांत उक्तो केला. ताचो मसुदो दरेका पंचायतीक धाडला. हाचेर सुचोवण्यो आनी हरकती नोंदोवपा खातीर दिल्लो वेळ आनीक 30 दिसांनी वाडयला अशें नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. सगळ्यांक विश्वासात घेवनूच पेडणेचो जमीन रुपांतर आराखडो अधिसूचीत करतले अशें ताचें म्हणणें. पूण खंयचेय परिस्थितीत पेडणेचो झोनिंग प्लान फाटीं घेवचे नात अशेंय मंत्री विश्वजितान सांगलां.
कदंब बायपासाचेर रस्तो उपतना स्पीडीन आयिल्ले मोटारीन पश्चिम बंगालाच्या हरलाल मुर्मू ह्या तरणाट्याक धपको दिलो. ह्या अपघातात तरणाट्याक जागेरूच मरण आयलें. उपरांत थंयच्यान पळ काडिल्ल्या कार चलोवप्याक पुलिशेन कुळे चेकनाक्याचेर अटक केली. पुलिशेन दिल्ले म्हायते प्रमाण कर्नाटक रजिस्टर कार स्पीडीन पोरणे गोंयच्या दिशेन वताली. हरलाल मुर्मू रस्तो उपतना हे कारीन ताका धपको दिलो. आमी मोले आसा ज्या जाग्यार हिट अँड रन केस जाल्ली, ओल्ड वॉक हिट अँड रन केस जाल्ली आनी ते केसीक अर्टिगा गाडी एकट्याक पांचचाराक ठोकून रस्तो क्रॉस करता पांचचाराक ठोकून ती वयताली आनी तो पांचचारी जो आसा जाका धडक दिल्ली अर्टिगा गाडयेन तो मेल्लो आसा. ताका लागून हिट अँड रन केस जाली म्हणटकीर ती गाडी बेंगलोरच्या दिशेन पळटाली तेन्ना मोल्या आउटपोस्ट जो आसा त्या आउटपोस्टार ती गाडी कुळे पुलिसांनी अरेस्ट केल्ली आसा आनी तितूंतली चार ते 5 जाण कोणाक अरेस्ट केल्ले आसा आनी तांकां काडून ओल्ड गोवाच्या स्वाधीन केल्ले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ खिडेकर. फाटल्या कितल्याशाच म्हयन्या सावन नावेली चर्ची भायर पार्क केल्ल्या दुचाकींतल्यान सामान चोरपाचो प्रकार चालू आशिल्लो. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचेर कैद जावन लेगीत पुलिसांनी कसलीच कारवाय करूंक ना असो थळाव्यांचो आरोप. निमाणे सोमारा सकाळी ह्या चोराक रंगे हात धरपाक नावेलच्या थळाव्यांक यश आयलें. चोराक मडगांव पुलिसांनी अटक केले आनी फुडलो तपास चालू आसा. कोण चोर आयलो एक घरांतलो चोर येयलो तेणें ओपन करून आनी कोणें बॅगान लास्ट टायम मुगे देखून चोन वयलो हा मुगे बॅगान तुले मुगे बॅगू घेवन हांव फंक्शन आयलो कोणी मुगे बॅगू चोन वयला आख्खे तुमगे घरात साय आनी लायसन्स आहले पयशे आहले 10,000 मुगे बॅगू वयले आख्खे चोनूच आनी मागीर पुलीस कंप्लेंट बी केलो हांवें पुलिसान बी येयलो हांगा पुलिसान मेळनाय ते पण आज परत ओपन केले. आज परत ओपन केला तेंगा आतां कोण जाय एक दादले तेणें तेणाने की मोबायल आनी ते चोयले ओपन करता सगळे आधी कोणाय बायक ओपन केलेले त्याने आनी आतां कोणाय बायकातून पयशे काडून घेवन गेले आनी आतां तेगे चेडे आहले खंय बरा पद्दतीन तो जाणटेलो ते कोंग सोडा तो जाणटे म्हूण तो जाणटे न्हू जाणटे एकलो सांगता मेंटल जाल्यार चोरपा बरो पडटा लोकांगे चोरपा बरो पडटा आमकां कितें त्रास पडटा आमचे आमकां पोस्ट करून आमी पयशे जोडटा आमगे लोकांगे बायकातून दुकान व्हरप म्हणल्यार कितें तेका कितल्यो चाय आहलेले आतां चाया भरलेलो आहलेले चायांचे पुलिसान वयता काय वय आनी आपल्या पुलीस सोडटाले पुलीस केसो फायट करतले ते सदां कोण खंय ते फाटल्या दिसांनी दिन सोडलो एके देखून चोन वयला हिंगा मिस आयलो कोण तेगे देखून 5 चोन वयली स्मगले जशें 2 म्हयने पयले आमी आयलोले 8-15च्या आनी मागीर बायकां मोबायलांनी बस धरल्या तितूंतले CTF कार्ड लायसन्स आहलोले मागीर हांव मिसा सोन येयल्या भायर सरल्या म्हगे मोबायल ना बसूय ना मागीर हांव बेगीन फुटेज तोपा धांवलें कोण येयलो काय चोयलें थिंगा चोयलें कंप्लेंट केलें वचोन पुलिसां वचोन कंप्लेंट केलें FIR केलें पुलीस येयले फुटेजी घेयली पुलिसांनी आनी मागीर दाखयल्या मागीर CC कॅमेराचेर चोयलें तांकां दवरला पुलिसांन धरून हाडून बायकी नंबर बायक बीन हाडली आहलो ती पण एश कोन्न कंप्लेंट केलें चोयताय पूण आयज मेरेन ना 2 म्हयने जाले जुलय 29 म्हयने चोरी जालो सो आयज देखून ती कांय खबर ना पयशे विटनस सोदताय मनशां आम विटनस नासतना आमच्यान विटनसा हें करूंक जायना पुलिसांनी इगोजी आहलोली फुटेज दिलोली पूण तें कितें मोठाय काडटें दिसता कोणा पोल आहलें पूण आतां ती कांय खबर ना आजून केस चालू आहली पूण आतां ते कितें सांगताय तें खबर ना मनशां दिवपा जाय तेमी कितें आहा ते लोकां अशें अलर्ट मेसेज कित्याक मिसा येताय चोरून आमचोय बावाट ते लोकां उडयताय मनशां आमी मिसा गेलो बरें जालें पूण तेश न्हू तें आमी जेजूचे बावाट दिताय आमी मिसा येताय मिसा येताय तांकां म्हणजे कोणें मोबायल बायक जोडपा जायना बेल दिता आनी सोटा हिंसानल्या तें कितें म्हणटा आमी पुलिसां दवरला चोरा दवरला न्यूजपेपराचेरूय येयला म्हणजे अशें नावेली चोर घाल पूण चोरा दवरला तें दाखयलां पयशे मेळनाय तें अजून दाखयलां आनी मागीर मेळनाय सिंचली सांगोन म्हळ्यार मागे 1900 dirhams आहले प्लस कॅश आहली आनी प्लस लायसन्स इलेक्शन कार्ड ATM कार्ड आहलोलें मोबायल आहलोलो कोणता येवन पायना पूण केन्ना एमर्जन्सी आसोता भुरग्यां गेले आमकां भुरग्यां पावप आयलो बरें कितें आमी घेवन वचपा आसता आमी हावज वायफ आमकां पोचोन येवन वचोन पूण चोरांगे चान्स म्हळ्यार तेम तशें करून लोकांगे टूल ओपन करूंक जायनाय न्हू. अमोल सातोस्कार आपलो नॅव्हिगेटर नीरव मेहता हांच्या वांगडा मित्सुबिशी सेडिया गाडी चलोवन पयल्या क्रमांकाचेर हिमालयाची भारताची सगळ्यात कठीण रॅली 2023 जिखलो. अमोलाक कर्मा ग्रुप ऑफ कंपनी गोयचे संचालक श्री कार्ल वाज हांणी तेंको दिल्लो.
कसिनो सयत ऑनलायन गेमिंग आनी हॉर्स रेसिंगाचेर जीएसटी परिशदेन लागू केल्ल्या 28% कर वाडीची 1 ऑक्टोबराच्यान अंमलबजावणी सुरू जाल्या. पूण ह्या कर वाडीक शेनवारा दिल्लीत जाल्ले जीएसटी परिशदेचे 52वे बसकेन गोंय, दिल्ली सयत हेर कांय राज्यांनी विरोध केला. कसिनो तशेंच ऑनलायन गेमिंगा वयली जीएसटी 18 वयल्यान थेट 28% केल्ल्यान ताचो फटको ह्या क्षेत्रांतल्या विविध उद्देगांक बसून ते बंद पडपाची शक्यताय आसा. ताका लागूनच हो कर उणो करचो अशी मागणी बसकेत कांय राज्यांनी केल्या. हाचेर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. हे बसकेक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी गोंयचे मंत्री तशेंच जीएसटी परिशदेचे वांगडी माविन गोदिनो हाजीर आशिल्ले. बसकेत घेतिल्ल्या विविध निर्णयांचो गोंयांक व्हड फायदो मेळटलो असो ताणें दावो केला. दिवचल तालुक्यातल्या एका हायस्कुलांत एका शिक्षकानच सांगपिरायेच्या विद्यार्थिनी वांगडा असभ्य वर्तणूक केल्ल्याचो आरोप जाला. हे विशीं दिवचल पुलिशेंत गुन्यांव नोंद जाला आनी फुडलो तपास चालू आसा. दिवचल तालुक्यातल्या साखळे वाठारांतल्या एका हायस्कुलाक एका शिक्षकान त्याच हायस्कुलात शिकपी सान पिरायेच्या विद्यार्थिनी वांगडा असभ्य वर्तणूक केल्ल्याचो आरोप फुडें आयला. ह्या आरोपाक लागून सध्या दिवचल म्हालात खवदळ पडला. फाटल्या 9 सप्टेंबराक आपली चली क्लासरूमात आशिल्ली तेन्ना संबंधीत शिक्षकान आपली चलयेक धुकलून उडयली. ताका लागून तिच्या पांयांक मार बसलो अशी कागाळ पिडीत चलयेच्या आवयन काल शेनवारा दिवचल पुलिशेंत केली. ही कागाळ केले उपरांत दिवचल पुलिशेन इंडियन पिनल कोड 323 आणि बाल हक्क कायद्याच्या 8 ह्या कलमा खाला गुन्यांव नोंद केला. ह्या प्रकरणाक लागून दिवचल वाठारात सध्या वेगवेगळी चर्चा सुरू आसा. ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करून दोशी आशिल्ल्यांचेर कारवाय जावपाकच जाय अशी मागणी फुडें येता. ह्या दिवचलचे पुलीस निरीक्षक राहुल नायक हांच्या मार्गदर्शना खाला पुलीस उपनिरीक्षक प्रसाद पाळणी ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. ह्या प्रकरणात आता शाळेच्या व्यवस्थापनाची कितें भूमिका आसतली ते पळोवचें पडटलें. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव तुकाराम सावंत. कुडचड्यार बस स्टँडा लागसार एका दुकानार खाणांच्या बाबतीत बुरशेपणां चल्ल्यात असो आरोप थळाव्यांनी केला. च्याची कप बशी त्याच उदकान परत परत धुतात अशें लोकांचें म्हणणें. हे खंय तरी भलायके खातीर घातक आसा आनी हे खातीर अशा गाडयांची सरकारान पळोवणी करची अशी थळाव्या कुडचडकारांची मागणी आसा. जे आयदनां उरतात तेजे ग्लास प्लेटी ज्यो आसा त्यो तेच्यानी उडयतात काडून व्हरून लोकांक येतात. हेची हेल्थ डिपार्टमेंट तेजी एक्शन घेतली की ना हे हेल्थ डिपार्टमेंटान पळोवपाक जाय. हेचेर कोणी पळयना हेल्थ डिपार्टमेंट. तेन्ना आमकां जेन्ना दिश्टी पडटा आनी आमी शिवदा संघ युनिट आमी सोशल वर्क करतात तशें आमी सगळ्या गोंयांत असलें इलिगली जें कितें चलता तेजी आमी आवाज करतात. तेन्ना हें जेन्ना पयलें ते अशी जे जाग येवपाची की ते तेतूंतल्यान बुडबूड काडटा. आतां तेन्ना रिपोर्टर जेन्ना येयले तेन्ना हें ते पाडेलें उदक आसलें उडयन तेन्ना निवळ उदक घातलां आनी वयल्यान ते सर्फ आतां घातलां. हेचे पयलीं पुरुशपण कोण फाटल्यान कोण पळयना काय मुखाले बाबडे येयले च्या पिल्याचे प्लेटींग कितें खाल्ले तशेंच गेले. हेचेर लक्ष दिता कोण? हेचेर कारवाय तबडून जावपा जाय. हे एक्शन जावपा जाय हेचेर. हांव आसा कुडचड्यार बस स्टँडाचेर आनी आमकां एक कंप्लेन येयल्ली की हांगा एक जो गाडो आसा बस स्टँडाक तेकोन थंय खंय तरी जे ग्लास धुयतात या कसले प्लेटी आसा जे हांगा गाड्यार लोक खातात ते खंय तरी अनहायजेनीक आसा आनी ते उदक आसा ते खोदूळ उदकाक ते तशेंच ग्लास बुडयता काडटात आनी त्या खातीर आमी येयले स्वता पयले एक्सपिरियन्स घेतलो. जो ओनर आसलेलो या तो गाडो चलोवपी आसा तो खंय तरी ग्लास धुयताना दिसलें आनी तें आमी उदक पळयलें एकदम खोदूळ आसलेलें आनी बुरशें तितून शीत आनी कितें कितें पडलेलें आसलें आनी त्या खातीर आमी ताका विचारलें. तो म्हणपाक लागलो आयजूय धुता म्हणपाक लागलो. आमी अशें करना म्हणपाक लागलो. पूण हेजे पयलीं कंप्लेनी येयल्ल्यो आमी ताका विचारतकीर मागीर तेणें तें आतां तें उदक जें आसा खोदूळ तें ओतलेलें आसा आनी मुख्य मेन हांगा फोकस पडटा तो म्हणल्यार हेल्थ डिपार्टमेंट हेल्थ आसा तशेंच फूड एंड ड्रग्स आसा. असले जे बाकीचे जे कामां आसा थंय खंय तरी हे वचोन धाड घालतात त्या इन्क्वायरी करतात. पूण असले जेन्ना कंप्लेन येता तेन्ना खंय तरी हेल्थ आनी जे फूड एंड ड्रग्स आसा खंय तरी फाटीं रावता आनी हो जो गाडी चलोवपी आसा तो एक मारवाडी आसा त्या खातीर करता की काय कितें. गोंयकार समज आसलेलो खंय तरी ताका रोखडोच धरून ताका गाडो बिडो उखलून घेवन वयता आसलेले. पूण हांगा तुमी पळोवंक शकतात असले जे चल्लां आनी हे इल्लीगल आसा. वयल्यान एक्सटेंशन केल्लें आसा आनी नळ आसा तोय बी सुद्दां आयकलां की नळाची पर बालदी जी आसा ती 10 रुपया
पर बालदी हो विकता अशे कंप्लेनी आसून सुद्दां म्युनिसिपालिटी बी आसा ती कशी उगी रावता. हेल्थ डिपार्टमेंट फूड एंड ड्रग्स कित्याक हेजेर इन्क्वायरी करना. सो हेजेर इन्क्वायरी करपाची गरज आसा. आनी जे लोक हांगा जे खावपाक येता तेंचे हेल्थाचे खेळटा काय कितें असोय प्रश्न मोठो जाता. पूण खंय तरी तेंचे हेल्थ वाचोवपा खातीर खंय तरी सरकारी अधिकारी आसा तेणी हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरी सतरकर. शेतां रोयांत भायल्या लोकांक जमीन विकूं नाकात. शेताची जमीन प्लॉट करून विकप्यांचेर खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान दिल्या. शेतांची जमीन विकपाची आसत जाल्यार ती फक्त शेतां करपा खातीर विकात अशें स्पश्टीकरण मंत्र्यान दिलां. पूण आयज हे सरकार तुमकां मुद्दाम जावन सांगता हांव, तुमी कॅल्क्युलेट करून पळयलें जर जायत पर स्क्वेअर मिटराचेर 150 ते 200 रुपया उदकाचेरच सरकार मोडटा. आमची जबाबदारी हे उबी रावले त्या कुडक्याचेर आज उदका खातीर हो हिशोब केले जर जायत जाल्यार इतके प्रमाणान सरकार मोडटा जाल्यार एकूय खंयचोय स्क्वेअर मिटर एरिया आमी दवरपा जायना. कारण मोठी जबाबदारी हावेस्ट वता ते सरकाराचे. जमीन विकपा गेले जर जायत तितकी रेट मेळटली तितकी उदक दिवपा खातीर रेट केल्ली आसा. म्हणून आयज हांव तुमकां तुमचे कडेन मागता की आमी कितें तें करपा जाय. दुसरी गजाल आसा, तुमी आतां जे प्लॉट आसात ते कोण प्लॉट तेजे बारीक बारीक कुडकी करून विकपा लागले आसात. आनी कोणी खंयचोय कितलोय लागींच आसा जर जायत एग्रीकल्चरात जर कन्वर्ट करता जर जायत जाल्यार आमी सहाय करपाना, ताजे विरोधान वतले. एक लक्षात दवरा, कोणाच्या मनान जर कितें येता की आमी बारीक कुडकी करून विकतले, पयर थंयच्यान म्हाका कोण एकटो आयिल्लो ना आपण हे विकल्या आनी आतां हांव सांबाळपा म्हणना मागीर कितलोय क्लोज जाल्यार ताजे पोटच्यान पायपलायन गेला आनी ताजेर वयर घर बांदता आनी ती पायपलायन ब्लॉक जाल्यार कितें करपाचें. आनी तुवें विकली नंतर कित्याक तें सरकारान तुमकां जागो दिल्लो आसा कल्टिवेशन करपा खातीर. आनी तुमी हांगा भायले कोणी हाडटले, खंयचे हावजींग बोर्डाचे खंयचे हांगचे खंयचे दवरलेचे लोक हाडटले आनी विकतले आनी हांगा कितें करतले. ती घाण करपा आमी दिवचे ना. एक गोश्ट लक्षांत दवरात, कोणी जर विकपाच्या हातून भितर पडटा जर जाय तुम्ही विकता जर जायत विका. पूण ते एग्रीकल्चर जर कोणी करता जाल्यार तशा तशी बारीक कुडकी व्हरून विकनाकात. प्लॉटूच विकपा जाय प्लॉटूच विकात, पूण एग्रीकल्चर करपा खातीर विकात. कळ्ळें न्ही. तुमचे कडेन जायना जाल्यार विकपा म्हाका म्हणजे एखादें शक्य आसा तुमचे ती स्किमीन विकपा मेळना आतां पर्यंत. क्लास 2 आसतना तर विकपाकच मेळना. क्लास 1 जाला आसतनाय ताका एक टॅग दवरतात की ती जमीन विकपा जायना म्हणून. सो ह्या हातून भितर कोणी देंवले जर जायत म्हणजे स्पश्ट इशारा आसा, तुमी म्हजे कडेन केन्नाय येवपाचें ना. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक टीव्हीच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तशेंच फेसबूक पेजीक फॉलो करात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात.